वार्तांचा तुमगेले स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या शिरवाड ग्रामपंचायतीक नवीन अध्यक्ष जावन अश्विनी बांदेकर हेमगेली निवडणूक झाली। शिरवाड ग्रामपंचायतीक सगळे मेळून 14 सदस्य आसात। पहिले दिलीप नायक हेमी अध्यक्ष जावन निवडणूक जाल्ले। माजी MLA सतीश सैल हेमगेले समर्थक आशिल्ले सदस्यान दिलीप नायक हेमका अध्यक्ष जावूक मत दिल्लो। काही दिवसां पहिले दिलीप नायक हेमी अध्यक्ष स्थानाक राजीनामा दिलो। आता दिलीप नायक हेमेली धर्मपत्नी अश्विनी बांदेकर हेमी अध्यक्ष स्थानाक निवडणूक जालात। BJP समर्थक सदस्यान अश्विनी हेमका मत दिवन अध्यक्ष स्थानाक निवडणूक केले। जय श्रीराम, भारत माता की जय, वंदे वंदे बीजेपी पक्ष के, बीजेपी पक्ष के रूपाली नायक ಅವರಿಗೆ, रूपाली नायक ಅವರಿಗೆ, अश्विनी नायक ಅವರಿಗೆ। 14 सदस्यांपैकी एक सदस्य गैरहजर आशिल्ले। 13 सदस्यांपैकी अश्विनी हेमका 8 मत मेळ्ळे आणि बहुमतान अध्यक्ष स्थानाक निवडणूक झाले। आपल्याक अध्यक्ष स्थानाक निवडणूक मदत केल्ले सदस्य BJP कार्यकर्ता, ग्रामीण अध्यक्ष, BJP युवा मोर्चा अध्यक्ष तसेच MLA रूपाली नायक हेमका अश्विनी हेमी धन्यवाद सांगला। माता की जय, वंदे वंदे बीजेपी के, बीजेपी के बोलो, भारत माता की जय, वंदे वंदे बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। बीजेपी पक्ष के, बीजेपी पक्ष के अश्विनी नायक ಅವರಿಗೆ, दिलीप नायक ಅವರಿಗೆ। हां नमस्कार, मागेल नाव अश्विनी। आज आमगेले हिंगा इलेक्शन जाल्ले आसा आनी हांव अध्यक्षाक निवडले येयल्ले आसा। मागेले सगळे वरील मेंबरान म्हाका हेल्प करून घेवन इलेक्ट करून हाडला। पयलीं मागेल घोव दिलीप नायक तेमी हे आशिल्ले अध्यक्ष आशिल्ले, तेमी रिजायन दिले नंतर हांव परत उबी राविले। हे मी सगळे म्हाका मेंबर्सान परत म्हाका निवडून हाडला आनी मागेले म्हाका सपोर्ट केल्ले BJPतले आमगेले MLA मॅडम रूपाली नायकाक हांव खूब धन्यवाद करता। आनी तशीच ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष गुंगी आनी युवा मोर्चा शुभम कळस आनी मागेले सगळे BJP कार्यकर्ता लोकांक हांव खूब धन्यवाद करता। वाहनाचेर बेकायदेशीर जनावरां व्हरच्या प्रकरणा संबंध अंकोला पोलिसान 8 लोकांक अटक केले। त्यापैकी 2 लोक कारवारचे जावन आसात। अंकोला तालुक्याच्या वासर कुद्रगीच्यान लॉरीचेर बेकायदेशीर जनावरांक व्हरतेत आशिल्ल्या 8 आरोप्यांक अटक करून 10 पेक्षा जास्त जनावरांले पोलिसान रक्षण केले। अंकोला तालुक्याच्या कोडसणी हांच्यान लॉरीचेर जनावरां खाण भटकळ कसायखान्यात व्हरतेत आशिल्ले अशें कळून येयला। अंकोला शिरकुंजीचे संदीप नायक, भटकळ डोंगरपळ्याचे अब्दुल मुताफलिफ, मोहम्मद सादिक, फैज अहमद, इस्माईल मोहम्मद, वासीम आणि कारवारचे लहान मसिदीकंचे मोहसिन मकबूल आणि कोडीबागचे अशफाक उस्मान हेमका ताब्यात घेऊन प्रकरण दाखल केला। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, अपग्रेड योर होम। सद्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमकां घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा। TV, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फॅन, वॉटर हीटर, कूलर असे तुमकां जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा। तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट दिया। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 4, साई लक्ष्मी टावर, अपोजिट शिवाजी कॉलेज, सदाशिवगढ़, कारवार। कॉन्टैक्ट नंबर 08999256369। मोबाइल नंबर 7757952622। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान।
आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरशिंव मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस शुगर हिल कॅप्सूल जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस। तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी अपचन गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस। त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते व्हीट ग्रास ज्यूस जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस असा। त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरा लागी मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार। यल्लापूर तालुक्याच्या पणसगुळी ब्रिज पार करताना बुधवाराक न्हंयच्या उदकात होऊन गेली लॉरी ब्रेस्ताराक वयर काढली आणि नापत्ता जाल्ले एक व्यक्ती शोध कार्य अजूनही सुरू असा। बुधवाराक न्हंय उदकात पडिल्ले लॉरीत 6 लोक आशिल्ले 5 लोकांले रक्षण केले। संदीप नावाचो एक व्यक्ती उदकात नापत्ता जाल्लो तो अजूनही मेळना तेगे शोध कार्य सुरू असा। राजेश सुनील राजू शिवानंद दिनेश हेमका स्थानिक लोकांनी बोट मार्फत रक्षण केले पण उदकाचो प्रमाण खूप आशिल्ल्यान लॉरी वयर काडूंक शक्य जालें नाशिल्लें। तशेंच ना जाल्लो संदीप हेगेर शोध कार्य बी करूंक जालें ना। ब्रेस्ताराक सकाळच्यान जाग्यार येवन रक्षणा कार्य सुरू केल्ले NDRF पंगडा बरोबर अग्निशामक दळ पोलीस आणि स्थानिक लोक मेळ घेवन शोध कार्यात भाग घेयलात। JCP मार्फत लॉरी उदकाच्यान वयर काडली। चिर्यापतर खाली करून वापस येताना लॉरी न्हंयच्या उदकात होऊन गेली असली घटना ह्या भागात पहिले पटी जाल्ल्यान स्थानिक लोकांनी सुद्धा रक्षणा कार्यात भाग घेयलो। हुबळीत आशिल्ले कॅरोसीन HPC टर्मिनल बंद जाल्ले कारण सध्या गोवा वास्कोच्यान कॅरोसीन HPC टर्मिनलच्यान हळयाळ दांडेली जोयडा तालुकाक कॅरोसीन घेताले पण कॉस्टिंग सीट बदल जालना जाल्ल्यान आर्थीक त्रास जाता म्हण जोयडा तालुकाचे होलसेल नामांकितान सांगले। हेचे बदल कॉस्टिंग सीट बदल करूंक क्रम घेता अशें जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलान हेमी भरवसो दिलो। कारवार शहराच्या जिल्हाधिकारी कचेरी सभाभवनात ब्रेस्ताराक आयोजित केल्ले कॅरोसीन विशया बदल चर्चा सभेत जिल्हाधिकारीन उलयले। सध्या कॅरोसीन डिलर्सान जिल्ह्यात आशिल्ले सगळे तालुकात मुखाल्ल्या म्हयन्यात कॅरोसीन उचलचे सुरू करूंक आणि ताका संबंधित फरक रक्कम दिवूंक संबंधित अधिकारीक बेंगळूर स्तरात पत्र बरोवंक जिल्हाधिकारीन सूचन दिले। बोलो
आयज इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.